नमस्कार. गोंयांतलें वाघांचें अस्तित्व, वाघ हो एकूण जे पळय पर्यावरणाची पळय चेन आसा, साखळी आसा, ताजो एक म्हत्वाचो घटक. रानां जर बरे तरेन शाबूत दवरतले जाल्यार वाघ जाय, हरणां जाय आनी सगळीं जनावरां जाय. वाघ जसो आसलो न्ही की ही सबंद चेन जिवंत उरता आनी मनीस जिवंत उरता. गोंयच्या पर्यावरणाचेर भयाकूळ अशें संकट आयिल्लें आहा. त्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. आमचे बरोबर आसा गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी राजन बाब केरकार. नमस्कार सर. राजन, ज्या गोंयांत राजेंद्र केरकार रावता, ज्या गोंयांत क्लॉड आल्वारीस रावता, ज्या गोंयांत नॉर्मा आल्वारीस रावता, ज्या गोंयांत आमचे सारके पर्यावरणवादी बरयतात, संघर्श करतात, तूं तर सामको रस्त्यार रानां वनांत भोंवता. गोंयान भितर फाटल्या कांय वर्सान 6 वाघ मरप, हें कितें चल्लां? आनी तूं एका गांवांत वता आनी तुका थंय वाघाचे अवशेश सापडटात आनी तूं बातमी दितकीर मागीर वनाधिकारी जागे जातात, सरकार जागे जाता. राजन, हें कितें चल्लां गोंयान? म्हाका आमकां एक भितरल्यान अशें एक उमाळे वायट जे पळय कितें गरणी चल्ल्या, पर्यावरण संकटान घालप. वाघ सारकें जनावर जें जगान भितर एक दुर्मीळ प्राणी अशें म्हणून आमी मानतात, आनी आमी ताडोबा वतात मरे, जिम कॉर्बेटान वतात वाघ पळोवपाक. कारण वाघ आसप म्हळ्यार पर्यावरण जितें आसा अशें आमी मानप. त्या वाघाक ना नपश्चात करून उडयता गोंयांत. कशें आसा की गोंयकार हेका जबाबदार आसा. पयलींच्या तेंपार आमचे गोंयचे लोक जे आसले ते वाघाचें अस्तित्व मानताले. आयज कितें जाल्लें आसा की गोंयच्या जनतेक, गोंयचो सुशिक्षीत समाज आसा तांकां वाघ आपल्या विकासाच्या मार्गान एक अडथळो निर्माण जाल्लो दिसता. आनी ताका लागून वाघ आसा काय ना हेंचे कोणाक सोयर सुतक ना. खरें म्हणजे भारताची जी राज्य घटना आसा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान 48 कलम जे समाविष्ट केल्ले आसा तेतून स्पश्टपणान म्हटलेलें आसा, 48 कलम, की प्रत्येक नागरीक आनी राज्याची जबाबदारी आसा आपल्या पर्यावरणाक, आपल्या रानांचे अस्तित्व दवरपा खातीर. पूण आयज आमी ह्या सगळ्या उदरगतीच्या वावटळीन इतले वागता की आमी हे अस्तित्व जे आसा हे विसरत चल्लेले आसा. आनी तेकाच लागून वाघ जे आसा ते मेले कितें, जिते आसा कितें हेचेर आमकां पडलेले ना. आनी तेका लागून गोंयचे तुमीच कित्याक सगळे लोक जे आसा ते ताडोबा किंवा चंद्रपुरान लागसार जितली म्हणून रानां आसात त्या रानान लोक वाघ पळोवपाक वयता, वाघाचे फोटोग्राफ्स घालता. आमचे मंत्री सुद्दां जे आसा ते सुद्दां वाघ पळोवपा खातीर भारतांतल्या रानांनी वयता. दुर्दैव अशें की आमच्याच वाघांक कोण पळोवपाक ना. ओके, पळय राजन, 2009 ते 2026 6 वाघ गोंयकारांनी मारिल्ले आहात. आनीक 2019 ते 20 ह्या वर्सान तर 4 वाघ मारल्यात. आतां हो जो पळय वाघ फाटल्या आठवड्याभरान तुवें सोदलो, ताजे अवशेश, आनी ताजे नंतर पेपरान बातम्यो येयल्यो, तुवें लेख बरयले, आनीक एक गोंयान भितर एक उचंबळाय निर्माण जाली. ह्या वाघाचे अवशेश थंय आसात, तो मरून पडला, ताका मारला, हें तुका कशें कळ्ळें? कशें आसा की आमचे कार्यकर्ते आसा, आमचे एक मनुष्यबळ आसा जे कसली अपेक्षा न धरता काम करता. आनी ते आमकां ह्या संदर्भान जाणविकाय दिता की अमके अमके जाग्याचेर तुमी भेट दिवपाक जाय, आग्रह धरतात. आनी थंय गेल्या उपरांत लक्षांत येता की बाबा ह्या रानान ही दुर्घटना घडलेली आसा. आनी मागीर तिनूय घटना ज्यो आसा, 2009 पयली घटना आमच्याच कार्यकर्त्यांनी म्हाज्या लक्षांत हाडून दिली. 2019 ते 20 दुर्घटना आमीच परत ती वन खात्याक फोन केलो. पयलो डिसेफाक फोन हांवूच केलो, दुसरे फावटू डिसेफ कुलदीप शर्माक केलो, आनी तिसरे फावट आतां जीस वारकी आसा तांकां केलो. म्हणजे म्हाका कळना की हांव कोण बाबा वन खात्याचो कितें अधिकारी आसा काय आनी कोण आसा. एक नागरीक ह्या नात्यान तिनूय दुर्घटना ज्यो आयज जाल्यो जेतूंतल्यान 6 वाघ मेल्लेले आसा, त्यो तिनूय घटना ज्यो आसा त्यो वन खात्याच्या लक्षान एका मनशाक हाडून दिवच्यो पडटा. म्हणजे कितले दुरावस्था राज्याच्या वन खात्याची ही आमकां हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. राजन, म्हाका याद जाता की कांय वर्सां पयलीं जेन्ना गोंयान वागच ना म्हणटाले, तुवें वाघाचो एक पंजो, म्हणजे एक वाघाक मारिल्लो ते पंजो तुवें प्राप्त केलो, तो मेळयलो, आनी तुवें तेन्नाचे पळय राज्यपाल जाकोब ताका व्हरून दाखयलो आनी प्रूफ दाखयलें. तूं ना म्हणटा मरे वाघ, खंय गोंय सरकार ना म्हणटा वाघ, हो घे प्रूफ, हें घे प्रूफ, आनी हो ताजो वाघाचो पंजो. आनी आज तूं अवशेजी तूंच सोदता. म्हणजे फाटल्या आमी एक 20 वर्सान गोंयान बदल जावंक ना. गोंयच्या सरकारच्या मानसिकतेन बदल जावंक ना, गोंयच्या वन खात्याच्या मानसिकतेन बदल जावंक ना. आनी हे जे पळय सपोज टू बी वनाचे अधिकारी
जांकां पगार मेळटा, जाणे वनान भोंवून ताची राखण करप, वनान भोंवून रानाचेर देखरेख दवरप, ते करना ते काम राजन केरकार करता. कशें आसा आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री 2022 जाहीर करता की गोंयच्या रानान 5 वाघ आसा आणि गोंयांतले मंत्री जे आसा ते गोंयान अजिबात वाघ ना. ही जे विरोधाभास एका वाटेन देशाचे प्रधानमंत्री व्याघ्र गणना जाहीर करता, तेतून सांगता की ह्या राज्यात 5 वाघ आसा आणि आम्ही त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करपाक पूर्णपणे बांधील आसा, आणि दुसरे वाटेन गोंयान 6 वाघ मारता. ही पूर्णपणे विरोधाभास. म्हाका कळना हे कितें चल्लां ते. बरें राजन बाब, म्हाका सांग, हो जो पळय आतां रिसेंट एक 3-4 दीस पयलीं तुवें पळय तो वाघाचे अवशेश तुका सापडले, हय. हो खरोच नैसर्गीक रित्या मेला काय ताका मारला? तुजें कितें ताचेर मत? आता कशें आसा की वन खातें सांगता तो नैसर्गिक मेला म्हणून, पण नैसर्गिक मेला म्हणून जेन्ना सांगता तेन्ना तुमच्या कडेन कितें तरी पुरावे जाय. तुमकां कळोंक जाय बाबा तो वाघ जर आसा तो कशें आसा की ती मादी असली आणि ती प्रौढ असली. आता ही मादी जी आसा ती प्रौढ असली आणि त्या वाठारांत जर दिश्टी पडा जाल्यार त्या संदर्भान तुमच्यार कॅमेरा ट्रॅप तरी जाय असले. इतको गलित गात्र जाल्लो वाघीण जी असली त्या वाघिणीचेर रानकुत्र्यांनी हल्लो करून तिका ठार केली काय कितें, ह्या संदर्भात ती नैसर्गिक घटना जावंक शकता. पूण तेचे पुरावे कितें आसा यांच्या कडेन? काय राजन बाब, आमी आयकल्लें थंय व्यवस्थित हे सगळे कॅमेरा ट्रॅप लायिल्ले आहात, इतले पयसो खर्च केला, मागीर कितें तर कशें आसा न्हू, हांवें हाच्या पयलीं RTIच्या अंतर्गत माहिती जेन्ना मागलेली आसा की बाबा कॅमेरा ट्रॅप तुमी खंय लायल्या, जाल्यार 2 वर्सां उपरांत ती कॅमेरा ट्रॅपाची म्हायती दिवप ही वन खात्याची जबाबदारी आसा. पूण ती सुद्धा जबाबदारी ते पार पाडिना. ते सांगता ना ही प्रकरण आसा ते न्याय प्रविश्ट आसा, तेका लागून आमी ती म्हायती दिवंक शकना. म्हणजे हातूंत न्याय प्रविश्ट असपाचें कारण कितें म्हाका कळना. म्हणजे अशा पद्दतीन केन्ना तुमी न्हयकारूंक शकना. आणि त्याच्या विरोधात जेन्ना आमी याचिका जी आसा ती फुडें तेचो आक्षेप घेवन फुडें व्हरता तेन्ना त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आसा ते आमकां दिवपाक जाय असो आग्रह धरता. तशेंच मॅनेजमेंट प्लान जे आसा ते म्हाका मेळ्ळेले आसा. म्हणजे मॅनेजमेंट प्लान सुद्धा दिवपाक सरकार भियेताले. पयलीं मॅनेजमेंट प्लान करूंकूच ना. फाटल्यान लागल्या उपरांत एक मनीस फाटल्यान लागल्या उपरांत सरकाराक रानाचे व्यवस्थापन जे आसा त्याचो आराखडो तयार करचे पडटा. म्हणजे कशी म्हाका कळना हे कितें, कारण प्रत्येक राज्याक वन खातें जे आसता ते वन खात्यान ही जबाबदारी पार पाडूंक जाय, ती पार पाडिना न्हू. म्हाका सांगात, आतां धरया आमी वाघ नैसर्गीक रित्या मेलो, तशें जाल्यार सुद्दां प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें. हय, कारण वाघ ही एक राष्ट्रीय संपत्ती, ती दुर्मिळ तें श्वापद. तर मरप म्हणल्यार सुद्दां एक तरेचे एक 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 हुस्क्याची गजाल सगळ्याच खातीर, पर्यावरण धरून ते सरकारा खातीर. तर अशा वेळार जगाचें लक्ष आसता. भारतान इतले वाघ आसात, ते दुर्मिळ आसात, तांचें संरक्षण जावपा जाय. अशा वेळार हें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. कशें आसा न्हू, आतां तुमी गोमंतकान पयल्या पानार जी आयज बातमी लायली तेची खरी म्हणजे दखल घेवन सरकारान आतां स्पश्ट केल्लेलें आसा की आमी बाबा 3 डॉक्टरांची टीम जी आसा ती नियुक्त केल्लेली आसा. पूण म्हाका एकंदर संशय दिसता की हेच्या पयलीं 2009 जी दुर्घटना घडली तेची सरकारान चवकशी करपा खातीर व्हडली म्हणजे कॉम्बिंग ऑपरेशन केलें, मागीर वेगवेगळे अधिकारी नियुक्त केले आनी शेवटी ते जे गुन्हेगार असले तांकां धरून बी बरी शिक्षा दिल्ली. पूण मागीर फुडें जेन्ना ती कोर्टान केस उबी जाली ती केस ते निर्दोश मुक्तता जाली. मागीर दुसरे 2019 आनी 20 जे 4 वाघ मेले त्या संदर्भान गुन्हेगार असले तांकां अटक केले आणि त्यांच्या संदर्भान दुःखाची गजाल म्हणजे अजून मेरेन ती कोर्टान केस उबी जावंक ना. आणि आम्ही जेन्ना RTIच्या अंतर्गत माहिती विचारता त्या प्रकरणाचे कितें जालें, सरकार सांगता ना चौकशी चालू आसा. कसली चौकशी चालू आसा बाबा? आयज 2026 आसा आणि 2026 हो 6वो वाघ मारता. आणि आता सरकार गोमंतकान जेन्ना ही बातमी येयली तेन्ना त्याच्या उपरांत सरकार सांगता की आम्ही ही समिती नेमलेली आसा. मंत्री आमचे सांगतात की समिती नेमलेली आसा म्हणून. ह्या समिती मार्फत म्हाका दिसना की जर खरेंच ह्या संदर्भान जर हो पोस्टमॉर्टम आणि व्यवस्थित चिकित्सा जर जाली जाल्यार ह्या प्रकरणात तो नैसर्गिक मृत्यू आसा की आनी कितें जाल्लेलें आसा
हे आमच्या लक्षात येताले. खरें म्हणजे साकोड्डा ग्रामपंचायतीन आगलोट म्हणून जो आसा त्या आगलोटांतल्या मुरगे हांगासर जे खाजगी जंगल क्षेत्र आसा त्या जंगल क्षेत्रान हो वाघ जो आसा तो जवळ जवळ 3 आठवड्या पयलीं मेल्लो. म्हणजे 3 आठवडे मरण वाघ. आणि थंय लागींच मोले राष्ट्रीय उद्यान आसा आणि महावीर अभयारण्य आसा. 1-2 किलोमिटरच्या परिघान हे सगळी यंत्रणा थंय कार्यरत आसतना एंटी पोचिंग स्क्वॉड खंय गेले यांचे, पेट्रोलिंग खंय गेले, कांयच जायना काय कितें. गोंयान कॅमेरा ट्रॅप लायला म्हणटा त्याच्या कॅमेरा ट्रॅपान ही वागीण मेळ्ळ्या काय कितें ह्या संदर्भानूय सरकार खुलासो करिना. आता सांगता की ताडोबा हांगासर कितले वाघ आसा. जी आता व्याघ्र गणना आसा त्याची पहिली फेरी ताडोबा जाली आणि ताडोबातले वाघ कितले आसा त्याची म्हायती जी आसा ती महाराष्ट्र सरकार जाहीर करता. आणि गोंयान ही जी व्याघ्र गणना आसा ती बाबा चालू आसा काय ना ते सुद्धा सांगपाक सरकार जे आसा ते भिवपाक लागलेले आसा. आणि इतली वर्सां व्याघ्र गणना करपा खातीर खाजगी व्हॉलंटियर्स जे असले गोंयांतले स्वेच्छेन सहभागी जाताले तांकां अंदू कित्याक सहभागी करून घेवंक ना. हे कितें चल्लां हे. सो हाजोर तसं तूं म्हणटा तुजें पळय जें कितें आतां तूं सांगलां तातूंत निश्कर्श आमी काडपा मेळटा इतलो की वन खातें एक तर ढेपाळां की पूर्ण ताचें राजकीयकरण जालां. ज्या पद्दतीन महाराष्ट्र सरकार व्याघ्र गणना वाघाचो सांबाळ वाघाचें संरक्षण हाचे साठी काम करता तांचे व्याघ्र प्रकल्प आहा तांचे गोंयान भितर हें करपाची इच्छा ना आनी हेतू पुरस्तर इच्छा ना. म्हणजे गोंय सरकाराची ही अनास्था गोंय सरकाराची ही बेजबाबदारी ह्या सई वाघाच्या प्रकरणात तुका दिसता. सारखे सारखे कशें आसा न्हू देगीक आमच्या कर्नाटक राज्य आसा एका वाघाची हत्या जाल्या उपरांत ते कितके चिरमुरून त्यांचो वन मंत्री जो आसा तो जागो जालो आणि चौकशी समिती नेमली आणि तितून जे कोण जबाबदार आसा तेंचेर कारवाई जाल्ली. अशा पद्दतीन जर आमच्या कडेन जर जाता न्हू यंत्रणा कार्यरत रावता आणि लोकां भितर भंय जाता जाल्यार निश्चितपणान आता वाघा बरोबरच जी मेरू आसा किंवा रानडुकर आसा हेंची शिकार जी आसा ती शिकार रोखपा खातीर पयलींच्या तेंपार गोंयान कृती दल स्थापन केल्लें आनी ते आकस्मीकपणे अशे धाडी घाली येतल्यो. आतां कित्याक जायना हे. पेट्रोलिंग स्टेशन आसा तुमी मनोरे उबारलेले आसा थंय अजिबात तांकां सांगलेलें आसा की बाबा तुम्ही कांयच काम करप ना तुम्ही थंय चलात आनी न्हिदात म्हणून. आनी अशाच पद्दतीन सगळें चल्लेलें आसा. एके वटेन रानां जायटा एके वटेन वाघ मारता हे कांयच कळना. म्हाका राजन बाब सांग गोंयान कांय वर्सां पयलीं तुजे सारको एक्सपर्ट सांगतालो आमकां की 6 वाघ आसात. आतां हो 6वो वाघ जर मेला सगळे वाघ मेले ना. 6 वाघ जे आसात ते जरी मेले जाल्यार वाघाचें कशें आसा की वाघ जो आसा दुसरो वाघ आसा त्या परिसरान रावपी. आतां ही वाघीण आसली खंय रिकॉर्डाक आसली रिकॉर्डाक ना न्हू ही यांच्या पूण तिचो वावर आसलो. म्हणजे कॅमेरा ट्रॅपाक कांय कांय वेळार ह्यो गजाली मेळना. म्हणून आमी जे 6 वाघ म्हणटा किंवा आमच्या राष्ट्रीय व्याघ्र गणनेन गोंयान 5 वाघ म्हणून सांगलेले आसा. त्यांच्या शिवाय बाकीचे वाघ जे आसात ते वाघ पळोवपा खातीर कोण वयता. आतां पळयात तुमी ओवळे म्हणून हुंडा हांगासर गांव आसा. ओवळे हो गांव जर पळयलो जाल्यार कोण मानतालो खंय थंय वाघ आसा म्हणून. पूण आयज मेरेन तुमी जर गेले जाल्यार थंय लक्षात येताले थंय वचपा खातीर रस्तो ना. त्या दिसा एक एम्ब्युलन्स सुद्धा पावोंक ना तांकां डोलीन घालून एका बायलेक हाडची पडली अशी परिस्थिती गोंयान आसा. त्या परिसरान लोकांनी आत्र्यान पयऱ्यान लोक वाघ पळयता. एके वटेन सगळी व्हडली मायन आसा दुसरे वटेन रस्ते आसा आनी अशा हितून ह्या जनावरांची हाल जातात. ही वयतली खंय जनावरां म्हणून तेंचे कांय वेळार धारबंदोडात स्थलांतर जाता कांय वेळार म्हादय स्थलांतर जाता. म्हाका सांग गोंयान भितर तुज्या अंदाजा प्रमाण अजुनी वाघ आसात. हय निश्चितपणान वाघ आसा. आनी व्याघ्र गणना जी आसा तिचो अहवाल फुडें कितें जातलो काय खबर ना. पूण एक सांगता की आयच्या घडयेक गोंयान परते 5 वाघांच्या वयर आसा. हो हो परते कित्याक हांव एका जंगलान 1-2 दिसा पयलींच म्हणजे ज्या दिसा हांव हांगा ह्या जंगलान पावलो मुरगेच्या जंगलान पावलो त्याच वेळार हांव कोदाच्या जंगलान आसलो. कोदाच्या जंगलान थंय आमच्या लागसारूच एक प्रौढ वाघ जो आसा तो आपली टेरिटरी मार्क करतालो. म्हणजे लघवी हय लघवी जी आसा ती लघवी तो हे करतात आनी कोणाक हिम्मत आसा दुसऱ्या वाघाक नर वाघाक त्या टेरिटरीन येवपाची तेणी तेका त्याच्या वांगडा संघर्श करचो पडटा. आनी
दाखोवन दिवचें पडटा की आपूण ह्या जाग्याचो राजा म्हणून हे आमकां थंय दिश्टी पडटा. कारण निसर्ग जो आसा एक जेन्ना पोकळी निर्माण जाता तेन्ना ती पोकळी भरून काडपाक निसर्ग दुसऱ्या वाघाक थंय धाडटा. म्हाका सांग, कांय वर्सां पयलीं आमी म्हणटाले 5 वाघ आसात किंवा 6 वाघ आसात. 6 वाघ मेले, अजूनय तूं म्हणटा की वाघाचें अस्तित्व आसा. तुवें सांकोड्डेच्या रानान भितर एक वाघ, प्रौढ वाघ आपली मार्किंग, ही टेरिटरी मार्किंग करता पळयलां, कोदा 70 तूं तें पळयलां. सो हाजो अर्थ गोंयान भितर वाघाचें अस्तित्व आसा. आतां म्हाका सांग, व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंयान भितर जावचें काय ना? कारण ह्या संदर्भात आमी फाटली कितलींशीं वर्सां चर्चा पळयतात. CSEची सुप्रीम कोर्टाची टीम गोंयान आयली, ताणें आपल्या भशेन कितें तरी केलें, तांचे बद्दलय कांय कॉन्ट्रोवर्सी आसात. सो म्हाका निश्चित सांग, गोंयान भितर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावचें काय ना, आनी ताजे फाटलो लढो, ताजे फाटली चळवळ आनी ताजे फाटली प्रक्रिया कितें चालू जालें? तुमकां आयच्या दिसा हांव सांगता की येणाऱ्या कालखंडान ते मागीर 1 म्हयनो आसूं किंवा 2 म्हयनो आसूं किंवा 6 म्हयने आसूं किंवा 1 वर्स आसूं, आमकां गोंयान व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा ते मेळटलेच. गुड. ही काळी रेग आसा. सर्वोच्च न्यायालयान जी केस आसा ती इतकी स्ट्रॉंग आसा की इतले पुरावे आसा गोंयान जे वाघ आसा ते. आनी गोंयान व्याघ्र क्षेत्र जर जालें जाल्यार तुमकां सांगता, आयज आमकां हें जे पाणी मेळटा बाटलेन, हें पाणी बाटलेंतलें पाणी खंयची कंपनी आमकां हाडून दिना. हें गोंयचेंच उदक, झऱ्याचें उदक, इतलें पवित्र उदक. तुमी सुद्दां केन्नाय ह्या दिसांनी म्हाज्या वांगडा येयले आनी आमच्या एका झरीचें उदक पियेलें, तुमकां लक्षांत येतालें की हें उदक कितलें बहुमोल आसा म्हणून. हें उदक तुमकां मेळटा तेज्या फाटलें एकूच कारण आसा, वाघ आसा. वाघाक लागून ही जंगलां उरल्या आनी गोंयान व्याघ्र क्षेत्र हें आयज ना जाल्यार फाल्यां जातलें. आनी आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय की व्याघ्र क्षेत्र जालें जाल्यार बाबा थंय रावपी मनीस आसा, लोकवस्ती आसा, तेंचें स्थलांतर जातालें. पूर्णपणे चुकीची म्हायती आमचे राजकारणी लोक दितात. आमी जो नकाशो तयार केल्लो आसा, हेच्या पयलीं सरकारानूय वन खात्यानूय नकाशो तयार केल्लो आसा, तेतून खंयच लोकवस्ती आसा तो भाग तेतून समाविष्ट ना. ज्या जाग्यार सरकारान आपूण हेच्या पयलींच्या सगळ्या सरकारान, म्हणजे पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून सगळीं सरकारां, काँग्रेसची सरकारां येयलीं, BJPची सरकार येयली, ह्या सगळ्या लोकांनी शिक्कामोर्तब केल्लें जे सरकारी रान आसा तितलेंच रान जे आसा हे व्याघ्र क्षेत्रान येता. कोणची खाजगी मालमत्ता व्याघ्र क्षेत्रान येना. म्हणून जो बावू केलो वयता तो पूर्णपणे चुकीचो आसा. आनी व्याघ्र क्षेत्र गोंयान जातलें आनी गोंयाक गरज आसा. व्हेरी गुड. तुवें हातूंतल्यान 2 गजाली सांगल्यो. एक गजाल, व्याघ्र क्षेत्र जातलें. नंबर 1. दुसरी गजाल, लोकांक भिवपाची गरज ना. लोकांक भिवपाची गरज ना. जे लोक रावतात त्या लोकांक थंयच्यान त्रास करून उबंद उडोवपाची, तांकां भायर काडपाची कसलीच तजवीज व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत नसता. व्याघ्र राखीव क्षेत्र जें पळय कितें आसा थंयच आसतलें, लोकांक ताचो त्रास जावचो ना. आतां म्हत्वाचो प्रश्न येता तो, सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्रीय उच्चाधिकार समिती CEC जी पळय गोंयान आयिल्ली, तिणें जे पळय कितें निश्कर्श दिल्यात ते कितें? कशें आसा न्हू, पयल्या टप्प्यान तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की खोतीगांव आनी नेत्रावळी अभयारण्य जें आसा तेचो समाविष्ट जातलो. दुसऱ्या मागीर टप्प्यान जे महावीर राष्ट्रीय उद्यान आनी महावीर अभयारण्य आसा आनी मागीर म्हादय आसा, हो जो तेंच्यांनी निश्कर्श कसो काडला तो कळना. कारण हेच्या पयलीं सगळे जे पुरावे आसा ते जास्तीत जास्त वाघ जे आसा हे म्हादय अभयारण्यान आसा. म्हणजे म्हादयचो पयल्या टप्प्यान आसपाव जावपाक जाय आनी पयलो टप्पो आनी दुसरो टप्पो असो म्हणून गोंय आमच्या हेच्या पयलीं भारतान CECन केन्ना अहवाल दिल्लो ना की हांगासर खंय तरी पाणी मुरता हेचो संशय येता. पूण कशें जरी असलें तरी आमी एक विसरूंक जायना की आमी ह्या संदर्भात जे पुरावे दिल्ले आसा ते इतके प्रबळ आसा. आनी आमचे गोवा फावंडेशनान जो विशय मांडलेलो आसा तो अशा पद्दतीन मांडलेलो आसा की तो ग्रावंड रियलिटीज आसा त्यो धरून मांडलेलो आसा. आनी तेका लागून आमकां खात्री आसा की आमकां हितून ह्या लड्यान यश मेळटलें. सो तुकाय बी दुबाव आसा न्ही की एका अर्दान नेत्रावळी खोतीगांव पयलो टप्पो आनी दुसरो टप्पो ते म्हणटात म्हादय. हय, हे अशे टप्पे करपाचें कारण कितें? टप्पे कशें आसा की जेन्ना स्पश्ट नासता, अधिकारी जे आसता ते अधिकारी हेच्या पयलीं कितें आसतालें की वन खात्यान काम केल्ले सिनियर जे लोक आसताले तेच ह्या एकंदर प्रक्रियेन आसताले. आतां ह्या हितून कितें आसा की 2 आनी 1 अशे 3 जे अधिकारी आसले भितर
तेतून खंय तरी कांय अधिकाऱ्यांचेर दबाव येयल्लो आसतालो आनी तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो अशा पद्दतीन तुमी पयल्या टप्प्यान आनी दुसऱ्या टप्प्यान अशें तेंच्यांनी तो अहवाल आसा तो काडलेलो आसा. पूण कितेंय जरी जालें तरी हो विशय जो आसा हो सर्वोच्च न्यायालया समोर येतालो आनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींचेर आमचो पुराय विश्वास आसा की ते ह्या गजालींचो आनी हायकोर्टान जे जजमेंट दिल्लेले आसा ते जर तुमी वाचले, हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंटाचे पयलींचे रेफरन्सीस घेवन हो निकाल दिल्लेलो आसा आनी ताका लागून भिवपाची गरज कांयच ना. आमकां गोंयांत गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्र मेळटाले सत्य. म्हाका राजन बाब म्हाका तुजे कडल्यान एक जाणून घेवपाक येते अशें, तूं परत ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्राचेर उलयता आसतना सरकारचो दबाव हो शब्द वापरता. आतां हातूंत दबाव कोणाचो निश्चित, सरकारचो काय लोकांचो? कारण हांव पळयतां जंय जंय वाघ आसात न्ही थंय लोक खूश आसतात, वा आमचें वाघ राखीव क्षेत्र जातलें, रिजर्व फॉरेस्ट जातलें, आमकां ताचो लाव मेळटलो. खंयच बाबा लोकांनी करंदाय केल्या अशें आमकां खंयच दिसूना. गोंयान भितर आमकां मदीं मदीं असो दुबाव येता की ह्या लोकांक नाका, लोकांक नाका म्हूण सरकाराक नाका. हें कितें नाटक? कशें आसा न्हू, जर लोकांक नाका आसले जाल्यार लोक हेच्या पयलींच सगळे चळवळी करून हे सगळे बंद उडयताले आसले. पूण कशें आसा की हांगासर 5 स्टार लॉबी जी आसा त्या 5 स्टार लॉबीक मोठमोठी हॉटेलां जी आसा ती जशी आतां समुद्र किनारो आमचो आंदण दिल्लो आसा तशेंच म्हाका दिसता की कांय लोकांक दिसता की बाबा हांगा 5 स्टार हॉटेलां जी आसा ती हांगा येवपाक जाय आनी ती जर रानान येयली, आमच्या सुर्ला सारक्या जर गांवांत येयले जाल्यार खंय ते गांवांतले पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उरताले, खंय ती अस्वलां आतां त्या गांवांत अस्वलां जी आसा ती लोक आनी अस्वलां वांगडाच रावता त्या गांवांत. आयज जर तुमी सांजच्या वेळार गेले जाल्यार तेंचे फणस आसा ते खावपाक अस्वलां येता. ती अस्वलां हेच्या पयलीं हल्ले करिनासली, आतां ती हल्ले करतात. हेचे फाटलें कारण कितें की आमी तेंचो अधिवास आसा तो असुरक्षीत केल्लो आसा. ताका लागून हे जे कितें नाटक सगळें जाता न्हू हेतून लोकांचें हित ना. आनी लोकांचें हित जर आसा ते एक लक्षांत दवरपाक जाय की आतां ह्या परिसरान CECन 2003 6 नोव्हेंबराक जो निर्णय दिल्लो आसा तो परतो एकदां हांव अधोरेखीत करता की नॉट इवन ग्रास शूड बी लिफ्टेड फ्रॉम दीस एरिया अशें स्पश्ट केल्लेलें आसा. केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी सर्वोच्च न्यायालयान सांगलेली तेंच्यांनी अहवाल दिला की हांगासले गवत काडप सुद्दां ना अशें जेन्ना सांगलेलें वयता तेन्ना आतां जे कितें तुमी प्रकल्प हाडूंक सोदता टुरिजमाचे, इको टुरिजमाचे, हे भोंगळ प्रकल्प आसा आनी हे भोंगळ प्रकल्प अशा जंगलान जर हाडले जाल्यार आमची ही उरलेली जी रानां आसा जी आमकां उदक दिता, जी आमकां प्राणवायू दिता, तेंचें अस्तित्व जें आसा तें दुर्बल जाता. बरें राजन बाब, म्हाका एक सांग, आमी कांय वर्सां पयलीं जेन्ना उलयताले तेन्ना तुवेंच आमकां म्हायती दिल्ली की लोकांनी रानांचेर अतिक्रमण केलां, लोकांनी बागायती रानांनी घुसयल्या आनी लोक सतत नवे नवे अशे तरेची जमनी हडप करीत आसात, कब्जो करीत आसात. म्हणजे हातूंत भितर लोकय जबाबदार आसात अशें दिसना? हय, कांय लोक जे आसा न्हू तांकां कशें आसा की तुमी करात. आतां खंयचो अधिकारी जेन्ना तेचेर कारवाय करपाक वयता जाल्यार तेची बदली जाता. हेच्या पयलीं ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भात अहवाल दिला तेंचे अजिबात तांकां त्या जाग्याचेर दवरलेलें ना. तुमी काडून जर पळयशात न्हू, म्हाज्या सगळ्या RTI जी म्हायती हांवें मेळयलेली आसा खंयच्या खंयच्या रानांनी बाबा त्या अधिकाऱ्यान अहवाल दिले आनी तेंची ताबडतोब थंयच्यान गच्छंती जाली तेचे पुरावे आसा. कोणी आतां साटरे टू पारवड हांगा नवीन रस्तो काडपाक चिंतता. आरे बाबा, साटरेच्या जंगलांतल्यान पारवड वचपाक रस्तो जर काडलो जाल्यार उरलेले सुरलेले जंगलूय काबार जातले. आमकां हायवे, आमकां रेल्वेज, आमकां एअरवेज सगळे कडेन काय आमकां हे हाडपाचें आसा. हे जर येत न्हू जाल्यार सांगता की इल्ले जे गोंय उरलेलें आसा जेतूंतल्यान आमकां उदक मेळटा, प्राणवायू मेळटा, तें सुद्दां ना नपयत जातालें. हातूंत मातूय दुबाव. म्हाका राजन बाब सांग, हांव आतां विचारलें पळय, लोकूच सामील आसात. हय, तुमच्या 70 खंय रानाच्या देगेचेर बोर्ड लायिल्ले आहात, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स नॉट अलाउड, वनाधिकाऱ्यांना प्रवेश नाही. हें कितें? जालें बरें. म्हणजे तुमी तुमकां कांयच नाका, तुमकां सगळें हडप करपाचें, तुमकां सगळें नश्ट करपाचें आसा, वाघय नाकात, रानाचेरय फालतू वचून कब्जो करतले आनी थंय जर वन अधिकारी आयलो तांकां तुमी मारतले, तांकां धमकायतले. तशेंच जाल्लेलें आसा. कारण जो अधिकारी थंय अतिक्रमण जाल्ले, जंय झाडां मारताले थंय तो पावलो, तो विचारतालो
तो कितें कारवाई करून बाबा थंय जप्त करूंक येवंक नासलो, तो विचारतालो त्या वेळार तेचेर जी IFS ऑफिसर आसा तिचेर जेन्ना हल्लो जावपाक लागलो तेन्ना RFO कसो उगी रावतालो, तेणी हवेन गोळीबार केलो. तेणी अजिबात लोकांक त्रास करपाच्या हितून करूंक नासलो, पूण तेची थंय ताबडतोब उचल बांगडी जाली. म्हणजे अशें आमच्या हांगासर एक घडटा, कारण लोकांक सांगलेलें आसा की हें रान जें आसा हें रान तुमचेंच आसा अशी तेंच्या भितर मानसिकता निर्माण केल्लेली आसा. आनी तेका लागून काजू बागायती आसा हेचो जो म्हणजे मोठ्या प्रमाणान रानां काबार करप, गेल्या फाटल्या 2 वर्सां पयलीं ह्या संदर्भात कितल्या रानांक आगी लागलेल्यो आसा तेचो अहवाल जो आसा हो लोकसभेनूय पावलेलो आसा. आनी त्या वेळार लोकसभेन केंद्रीय जे मंत्री आसा भुपेंद्र यादव हेंच्यांनी गोंयांक सरकाराक पत्र लिहून सांगले ह्या संदर्भात अहवाल धाडात म्हणून. शेवटी मागीर सरकारान धाडले आनी आतां अंदूच्या वर्सा ती आगी लावपाची प्रकरणां जी आसा गेल्या 1-2 वर्सांक मातशी ती नियंत्रणा सकयल येयल्या. ती केवळ म्हणजे संसदेन तेच्या विशयी चर्चा जाली. म्हणजे अशा पद्दतीन काजू बागायतीचो विस्तार करपा खातीर मोठ्या प्रमाणान रानां कातरप हें आमच्या सत्तरीन आनी काणकोण भागानू कांय जाग्यांनी किंवा सांगे भागानू कांय जाग्यांनी आमकां हें पळोवपाक मेळटा. हें भयानक चित्र आसा. हें जर आमी खंय तरी नियंत्रीत करूंक ना जाल्यार तेतूंतल्यान आमकांच आडमेळें निर्माण जाता. राजन बाबा, तुवें पयलीं कितें सांगलें परत तातूंतल्यान अर्थ येता की वन खातें म्हणटा पूर्ण नेबळट, शेमलेसली नेबळट. इतल्या खातीर अरे बदली ती जावपाक जाता न्ही तुमची. वनाधिकारी तुमचे पुलीस डिपार्टमेंटा भशेन वन खातें तातूंत भितर रावपी अधिकाऱ्यांनी बदलेची तयारी करूनच येवप. तुमची बदली जातलीच, पूण थोडे तरी कर्तव्य, थोडे तरी उत्तरदारी, थोडी तरी जबाबदारी तुमचे आसपास वन खातें नाल्यार उपयोग कितें. हे असले जर वन खातें जर गोंयांत जर अधिकारी आसत हे आमची रानां आनी उरपाचे नात. हांचेर आमचो इल्लोय विश्वास ना. आनी हे वाग सांबाळपाक, गोंयची रानां सांबाळपाक सामके शेमफुली फेल्ड. ना सारकें जे तुमी शेमफुली म्हटल्यार निर्लज्ज सदासुखीम तांकां तशाच प्रकारची मानसिकता तेंची निर्माण जाल्लेली आसा. आनी त्या पद्दतीन म्हाका हे सांग राजन भाऊ, हाजी सबंद जबाबदारी जो पळय गोंयचो मुख्य वनपाल आसा ताजेर येता. तो कितें ताजे बद्दल चर्चा जावपाक जाय, ताजें नांव येना कारण ताका वळखत ना लोक ना. म्हाका दिसता ताजें जर लक्ष नासत, ताका जर जबाबदारी खबर नासत जाल्यार हे आमी हांचेर आमची रानां हांचे कडेन सोंपोवंकच शकनात. कारण हे जे अधिकारी आसा ते जेन्ना राजकीय शक्तीच्या ओंजळीन उदक पिवपाक प्रवृत्त जाता आनी तांकां जे बरें दिसतालें ते करपाक जेन्ना ते फुडें सरतात तेन्ना ही अशी परिस्थिती येता. आनी ताका लागून वाघ मेलो काय कितें किंवा तो जितो आसा काय कितें हेचे सोयर सुतक तांकां पडलेलें ना. न्ही एका अर्दान क्लॉड आल्वारीस गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टान वता, थंय लडटा, आपले प्रपोजल थंय दाखयता, पुरावे दिता. दुसऱ्या अर्दान आनीक एक वाट आसता की प्रधानमंत्री जो स्वता व्याघ्र प्रकल्पा संदर्भात सिरियस आसा ताका पत्र बरोवप, ताजे कडेन कॉन्टॅक्ट करप, ताका चडान चड पुरावे दाखोवप. ही अशे तरेन ती चळवळ जावपाक जाय, ती चलता. हय चलता. आनी आतां आमी ह्या प्रकरणान पुराय तरेन अहवाल जो आसा तो अहवाल आमी तयार केलेलो आसा. इतकेच कित्याक प्रधानमंत्र्या पासून गोंयचे 40 आमदार आसा, जे विरोधी आसा, सत्ताधारी आसा, ह्या सगळ्या 40 आमदारांक आमी स्वता आमच्या कार्यकर्त्यांनी तयार केलेले जो अहवाल आसा तो तेंच्या कडेन दिल्लेलो आसा. कशा पद्दतीन वाघ मारले, खंय मारले, कितें जबाबदारी आसा, कितले गांव आसा भितर येता त्या व्याघ्र प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत, ह्यो सगळी जे काम जे आसा ती आमची संस्था विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज ह्या संस्थेनूय केल्लेले आसा. आनी ते 40 आमदारांक आमी पावयल्लेले आसा. आनी 40 आमदारांनी गोंयचे आमदार एकूण 40 आमदार आसात, विरोधी आमदार आसात, तातूंत भितर कांय तटस्थ आसात, कांय ल्हान ल्हान रिजनल पार्टीचे आसात. आमच्या आमदारांक, आमच्या लोकप्रतिनिधीक थोडी तरी जाणविकाय रानाचो सांबाळ, वाघाचो सांबाळ हाजे संदर्भात आसा तांचे भितर एक कॉन्शियसनेस ना. कांय जाणां भितर केन्ना केन्ना ती जाणीव जाता. खरें म्हणजे सातत्यान जर ती तेंच्यांनी मांडली, अभिव्यक्त जाले आनी तेच्या खातीर वाघ मेले म्हणून हुस्को दाखोवपी अशे खूब कमी लोक, खूपच कमी. कारण तेचेर विधानाच कोणची येवंक ना. 1-2 व्यक्तींनी तेचेर म्हणजे विजय सरदेसाय तेंच्यांनी एक विधान केलें आनी बाकी कोणाक वाघ मेलो काय कितें तेची काय कोणी दखलूय घेवंक ना. आनी आयज मंत्र्यान आयज त्या संदर्भात विधान केल्लेलें आसा. म्हणजे अशी अनास्था जी आसा ही आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. राजन बाब, तूं खूब सिरियसली आयलो, उलयलो
आनीक वाघा संदर्भान एकूण रानांचो सांबाळ पर्यावरण सांबाळ ह्या संदर्भात आमी सतत उलयतात. म्हाका अजाप दिसता की तुजे सारको मनीस केंद्रीय जे पळय कितें बायोडायवर्सिटी बोर्डाचेर आशिल्लो आतां आसा तूं? आता कशें आसा की 2025 पर्यंत हांव आसलो आनी नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ जे आसा जेचे प्रधानमंत्री मुखेली आसता तेचेर हांवें काम केल्लेलें आसा. आनी आतां ते नवीन जे आसा ते समिती थंय येतली आनी ती काम करतली. कशें आसा की ह्यो प्रक्रिया ज्यो आसा ह्यो प्रक्रिया जाता आनी थंय आमच्या सारक्या व्यक्तीक प्रतिनिधित्व करपाक मेळ्ळे म्हणजे आमकां थंय आमच्यो समस्या मांडपाक मेळटलो अशें कितें नासता. कारण ती समस्या मांडपाची भुमिका जी आसा ही एका कार्यकर्त्याक आपूण जो पर्यंत कार्यकर्तो आसा तो पर्यंत ती मांडची पडटा. तुमी त्या समितीर आसा किंवा नसात व्हेरी आनी गुड. ती जबाबदारी हांव पार व्हेरी नायस. पाडली आसा. राजेंद्र बाब तुजेर आमकां विश्वास आसा. तूं क्लॉड आल्वारीस आसा, नॉर्मा आसा, अशे कांय घटक गोंयांत आसात जे पर्यावरणा विशीं लढो दितात, चळवळ करतात, लोकजागृती करतात आनी हातूंत भितरल्यान आमी जाणा लोकां मदीं एक आस्त निर्माण जावपाक जाय आनी कळवळो हो निमाणें कशें आसा लोकांक न्ही कळना वाघ आसप म्हळ्यार कितें. खूब जगभरांतले लोक वाघ पळोवपाक येतात. ही जी पळय कांय भारतांतलीं अभयारण्यां आसात आनी तातूंतय आतां वाघ कमी उरल्यात. वाघांची संख्या वाडटा पूण ज्या पद्दतीन ती आसपाक जाय आनी ज्या पद्दतीन आमचें वातावरण पोशक पळय जें आसपाक जाय वाघाच्या उत्पत्ती खातीर तें कितलें आसतलें आमकां कळना. आनी गोंयांत भितर ती जर आसा जाल्यार आमच्या सारक्या लोकांक अभिमानाची गजाल, खोशयेची गजाल. दुर्दैवान जाता कितें कांय राजकीय कारणाक लागून आनी तथाकथीत विकास तुवें म्हणटा तसो कितलो डेव्हलपमेंट आमकां कितले एअरपोर्ट जाय, आमकां कितले रस्ते जाय, आमकां कितले एलिवेटेड पूल जाय कळना. हो विकासाचो पळय ध्यास आसा तो गोंयाक म्हाका दिसता मांडवीन व्हरून उडयतलो आनी जलसमाधी फुडल्या 10-15 वर्सान आमकां मेळपाची आसा. हें जर नाका आसत मनीस जात जर वाचोवपाचें आसत आतां केदी व्हडली क्लायमेट चेंज घडटा, सी लेवल रायज वाडटा आनी हें सगळें पर्यावरणा कडेन निगडीत आसा अशें म्हणटात. म्हणून वाघ जाय कारण वाघ उरतलो जाल्यार हरण उरतलें, वाघ उरलो जाल्यार सांबर उरतलें आनी वाघ उरलो जाल्यार मनीस कूळ मनीस जात उरतली. आनी तुवें म्हणलें तशें वाघ आसा म्हणून आमकां बरें नितळ उदक मेळटा. लोकांनी सादूर रावपाची गरज आसा कारण वाघ ना जायत कारण वाघाक ना करपाचें कारस्थान गोंयांत आसा. हें कारस्थान जो मेरेन चलतलें तो मेरेन मनीस जात तुमी आमी सुरक्षीत ना. राजेंद्र बाब केरकर हांगा येवन तेंच सांगलां आनी परत ते आमकां याद करून दितात. राजेंद्र बाब तूं परत ह्या आमच्या कार्यावळीन तूं परत पोटतिडकीन हो विशय मांडलो, वाघाचो विशय मांडलो, वाघाच्या अस्तित्वा संदर्भान तूं खूब पोटतिडकीन हांगा उलयला आनी तूं सतत उलयता, तूं लडटा. तुका हांव गोंयकाराच्या वतीन धन्यवाद दिता. नमस्कार सर, धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.